जान किती जानवर उपाचोड लांब जाते को सुईची बाई सुबी तोंडाची बाई तू हॉलकट ऑलकॉट तो तू हॉलकट तुझा डोका रेट मध्ये मला वाजवतो ना आता काय तू सुबी तोंडाची बाई अरे तू अरे वो की तू तो पे तू खबर ना की जानते किती झाले मी दौलाचे हौसला पडणार रे क्या मारे अरे 8 दिवस मानले तर मला पैस काट गेला मला मग अरे सगळे किती आले प्लास्टिक सर्जरी कोताय रे प्लास्टिक सर्जरी ओय आता तो भेट गेला थोडा भेट काय प्लास्टिक सर्जरी तो तो हॉस्पिटल ओय आणि 2 भेटले ओय आणि 2 उलाय रे 2 लाख मुगे भेटायचे 2 लाख कोणी 1 रुपये दिला ना बघा जाणते आणि आम्ही म्हणतात तुझी कोमरच ना तू कोण भाव काय अरे 2 दिवस पाशी हॉस्पिटल आलो हॉस्पिटल कोण किती झालं रे किती भरला झालं मग गेलो किती झाले तुझे किती वा अरे आवाज तिथे दमे पहिले गॅलरी बसून पियर मानवरे छोडे हाताले मागी? त्यारे मध्ये किती वा गेले मूत बोन झाले मोरे मागी होय जाईना मागी किती गेले मग दोबरा जाता ते मग जाता की तुम कोण जाणार किती जाईना अरे पाय जायच्या हॉस्पिटलला उभा आलो होय? तो तर बोलायचं ना त्याच्याकडे वर जातं का मग किती किती मग लागतो तू आपल्या अधिकाऱ्याने सगळे देवा को माग लागलो मागी? हॉस्पिटलला देव असत तू नको एक देवाची मागली मागीले मुगे किती चुकवलं मग कोण जाणार अगदी स्वतः आमची बाबा म्हणे आणि आमचं म्हणून असत माग किती झाले तिथे 2 दिवसांनी गेलो बरे पालो गेलो मिळालो आणि बिल किती गो 2 दिवसांगो किती? 2 लाख प्रायव्हेट हॉस्पिटलाचं किती हातायचे प्रायव्हेट हॉस्पिटल गाताय लोक हावपा गाताय किती करून जाऊ आणि आम लोक दावताय करे प्रायव्हेट हॉस्पिटल हा मित्र स्वतः साईड असं मागताय मग ते त्याला घेईन आहे मग पण कोण भरून दिला तर भर जातो मोड आणि मग किती वाची बॉडी ही बॉडी अजून तिघा देवा काय द्या तिथे देवा आरोग्य दीपाची रांडू किती रे 70 वर्षात तिथे होऊन गेलो अच्छा. 70 वर्ष तिकतो देवा हुसता हुक्या मुतीला आणि आता काय मूत चालू करून आता तर 2 लाख आज बॉडी आरंगाला तर म्हणा 2 लाख द्या बॉडी वर मागे तुला किती सांगले आम्ही सांगले तर एक तांदळा बॉडी तांदूळ कोण आहे हा पैसा आडा 2 लाख मग बॉडी आला 2 लाख मरण पण आणि खुश होते हाय पण सांगले तांदूळ कोण नागवडी तुला नमस्कार हे पिढा कसले दुधाचे सी किती आला रे चार झाला होय कसा झाला खायला धुयाला रनबो कलराचा वार झाला रंग मार पडा की चालला धाड उडकीचो लागत मग धाड मरे तुगे हुई पुणाय केला अरे मोया मारे होय. फनिश पडा रेकॉर्डिंग नसताना ती काय असं जाऊ अय बाहेर असता शिंतरी हुणकाट आहे ते बोलली इतकं जाताय गो ओ बापू बोलले मुर्गी कितको जाताय ती किती हवा असं झालं नाही अरे किती असं किती झालं नाही सीधा मुझे जनरेटर बहुत बोला हमने काय कार्बन नसताना ही वस्तू सगळा आता मुलगी किती जाताय रे रात्रीचा फाराराच्या बरे होय. आज बोडवायात बरे होय. लढून माईच फटाचे दूध नाही जाता होय. आणि दिसा माहिती म्हणायची मुलग्या कोण आणतो होता तुझे पाय त्याचा मुलग्याने देवा का मागणं करत ना मग काय का मागण्याची धाड उडकीचो लागत बघा धाड हुई पुणाय ऐकेला आकाशवाणी असताना अनाज तिघीत जनी अनाज तिघीत अनाजती अरे. हेरा गंजती मुडी कसा था अरे ओ केम रुंगे मग 2 लाख गेला ते ना वो चिरमुल बाईस्ताय दिंगा सब निसेस बरे प्रमाण आला बरे मुई पुढ ऐकेला हिंग असतो तर त्यांना वॉइस ऑफ गोवा असं वॉइस ऑफ गोवा ये चल काय बसता चढा ना तुमको सारखे कितीवा चढा बसे मुई चढा मुको सारखे केस मुको बहुत भाषा असते
किती असं आहे ओय हाके आहे एक 36 आहे आणि 11 आहे इथून आला 36 आणि 11 हे साधी मग अबोल अरे तातीच आज तुझे कायचे उंगारे तुझ्या पुतात तुझे कायचे उंगा म्हणजे एक पाठ येत का एक पाटीला कसलो पाठायला रे तुझ्या पुतात अच्छा व्हायला अरे सांग रे बाका ओ म्हणून आता कसलो पाठायला रे तुझ्या पुतात अरे सांग रे फकाने कोण कसलो ओ कोली कसलो पाठायला तो कोली तुका तसले पाठ रोकेच कोवतात हॉर्टिकल्चर रोहित तो कोण तू एंता गाव कोण ना ना अरे तो कॅमरून कॅमेरूनचा ओ येतला घेतला मामा कोणाची वाट पळयता तू बाय काल डॉक्टराशी वचून हांवें ब्लड टेस्ट केल्लो आज ताचो रिपोर्ट येवचो आसा हांवें विनयाक सांगलेली येताना तो रिपोर्ट घेवन घरा ये म्हणून अजूनय येवंक ना ताचीच वाट पळयता मामा तुनी बेनाय तुझो रिपोर्ट घेऊन येतोस हांव तुका उठयतली बाय म्हाका मातशी न्हीद आयलेल्या भाशेन दिसता हांवच नको म्हाका अशें कित्याक जाता पळय तें आदी म्हाका अशें केन्नाच जायनासलें बाय म्हजे हात पांय तुटलेल्या भाशेन कशें दिसता विनय येना जाल्यार म्हाका वचून तो रिपोर्ट हाडूंक जाय न्हू बाय मामा राती सारकी न्हीद मोडलेली तुका चिंतून आज म्हजो रिपोर्ट मेळटलो म्हणून म्हाका राती न्हीदूच पडोंक ना बाय त्याच कसो देता तुका दिली तुजो रिपोर्ट येतोस कळटले आमकां कित्याक तुजे हात पाय दुखता आनी कित्याक तुका न्हीद येता ती चल मामा तू न्हीद आनी येतोस हांव तुका उठयतली यो मामा यो न्ही मामा कित्याक जाता म्हाका अशें अरे तू केन्ना आयलो आनी घेवन पेट कित्याक सरळ मामा हुसकी जाली तुका आयला न्हू तुवें तिचो रिपोर्ट तू ओगीच कित्याक आसा बेनॉय मामाचा रिपोर्ट हाडला कित्याक मदत पळय तिचे केस बेश्टेस पळय नाही मामा कॅन्सर कॅन्सर जाला होय आणि की तिची लास्ट स्टेज कांयच उपाय लागूय आतां उपाय असतो पण आता नाही कारण ही तिची लास्ट स्टेज ओ माय गॉड बेनॉय ही खबर आमी तिका सांगूंक फावना कारण आयज रिपोर्ट मेवतलो इच्छितून राती न्हीद पडोंक ना म्हणून तुजी वाट पळोवन पळोवन आतांच परत न्हिदल्या ती आनी कॅन्सर जाला ही खबर आयकून तिका साहित्य पावट आम्ही चूक कुदतात पेशंटाक त्याच्या दुयेसाची खबर सांगून आसतना राव कायद्यान आम्ही ताका सांगूंक जाय ताका गमोवंक जाय ताका कितें सांग आता ताच्या जिवाचो पुदा ताणी घेवंक जाय ताका कितें बरें कितें वायट तें ताका गमोवंक जाय कांय जावंक ना म्हणून सांगल्यार तिका वखदां कशी दितली ताणी आनी ती वखदां कित्याक घेतली दाडा सदांच सांगतलो तुका दोतोरागेर वच टेस्ट कर म्हणून पूण ती वचून आसा आनी गेली जाल्यार केन्ना लास्ट स्टेज कसलो चुकाय ना केन्ना हांव सगळी खबर आयकून दाडा कितें जातलें आयला दाडा ना अजूनय येवंक ना ही खबर आयकून दाडा खूब दुख जालें कारण चड मोग करीत तिचे वेळेर ताच्यात एकूय मिनट रावंक जायनासलें आनी जरी तिका कॅन्सर जावन तिका हांवच नको आता मी ही खबर ताका कशी सांगतली ती म्हाका कांयच सांगपाची आ?
जाला म्हणून कोणी आहे ही खबर मात दादाक सांगू नका ना ताजें आयकूंक जावचें ना ही आहे म्हज्या दुयेसाची खबर आयकूंक जावचें ना आणि तुझो रिपोर्ट हाडलो काय म्हणून सांगला कित्याक सांगतली ताका कितें सांगूंक जाय पळय हांव सांगतलें पूण तुमी मात ताका सांगू नाका बाय सांगू नाका ताका तूं आयलो ह्यो कुशीक कित्याक जालो तुका कितें जालां तूं ओगीच रावलो तुझी तकली ताऱ्यान तकली ताऱ्यान ना कितें जालां केन्नाच हांवें देवाचेर शीण करूंक ना पूण आयज पयलींच पावडी केला तुवें देवाचें शीण कित्याक पासत केला जे कोण दुसऱ्याक वायट करता तांकां देव खुशाल दवरता ह्या संवसारांत आनी जे कोण दुसऱ्याक बरें करता ताचेरूच देव पयलें दुयेंस धाडटा देव कोणाचे देवान दुयेंस धाडला दोतोराशी गेलो ना सगळें सांगला म्हाका तुमी जाणात म्हज्या इश्टाचे गोरखांनी ब्रेन ट्युमर जाला 50-50 चान्सीस दिल्यात ऑपरेशन करतना मरूंकूय शकता आनी बरी जावंक शकता फाल्यां तिचें ऑपरेशन क्लॉदिया म्हाका तिच्या पासोता ती बरी जाल्यार पुरो म्हणून कित्याक म्हजो इश्ट खूब मोग करता आपल्या गोरखांनीचो खूब मोग तुम्ही सगळी म्हजे तोंडाक पळयता बेले जाला कितें काहीच नाही दादा काहीच नाही दादा तुझ्या फ्रेंडाच्या गोरखांनी ब्रेन ट्युमर झाला म्हणून तू काय इतली तुका सांग होय आणि जोरूय जोरूय तिचे ऑपरेशन जाताना तिका कितें जालें आणि त्याच पासून हांवें तुमकां सांगला न्हय मागात म्हणून तिच्या पासून म्हजो इश्ट खूब मोग करता आपल्या गोरखांनीचो संजीव तुझ्या इश्टाचे गोरखांनी ब्रेन ट्युमर जाला म्हणून तुका इतली चूक जाली आणि कसलेच दुयेंस तुझ्या गोरखांनी तूं कितें करतलो तशें म्हणू नाका तशें म्हणू नाका तुका कितें जालां हें आयकचेच पयलीं हांव देवा लागीं मागतलो म्हज्या दोनूय कानांनी म्हाका भेरो कर म्हणून तुका कितें जालां हें पळोवचेच आदी हांव देवा लागीं मागतलो म्हज्या दोनूय दोळ्यांनी म्हाका कुटप कर म्हणून कित्याक म्हज्या लागीं आयकोंकूय जावचें ना आनी पळोवंकूय जावचें ना तुका कितें जालें हांव जाणा संजीव तूं म्हजो खूब मोग करता म्हणून आरे म्हाका कितें जातलें म्हाका कांयच जावना पूण एक आयज तुजो रिपोर्ट मेळचो आसलो वय वय रिपोर्ट मेळचो आसलो न्हय बाबा मेळलो रिपोर्टाचेर कांयच ना आमी तुका सांगूंक ना डॉक्टर फकत शॅम्पू बरोवन दितलो म्हणून मागीर? ताणें शॅम्पूच बरोवन दिलो शॅम्पू दिलो आर्गा तुका जेजू आर्गा तुका That's the washing म्हाका जालो के सोडून जातले फुटूल जिना तुजी सगळी वाऱ्यार उडली जाऊन Forestun chicle ani gau hallo Gunya mozo kota kubur कितले वटकारीच मायचे सोरसावचे ना कोणाचे गोरकाराक खुशाल करून ही पळयता तूं कामकाचे दुनिया मागणे आयकोचे बरे कोण तुवें समाचे ओळख मोच्यान जावचे ना Jesu canta curis que un rey gana. Fatta mozo
त्यांची कितें हांव पागलो हें कितें अरे दोतोराचो रिपोर्ट शी खंयची वस्तू खंयच्या जाग्यार दवरता ती वस्तू त्या जाग्यार दवरूंक जाय आतां हांव दोतोराचो रिपोर्ट काडलो मेळटा अरे सांगताले ते म्हाका की दोतोरान शॅम्पू करून दिला म्हणून फाल्यां म्हजे केस वचोंक लागले जाल्यार म्हाका आनी दोतोराशी कित्याक वचोंक जाय हो शॅम्पू उजार करतलो पळयता कसले गांवाचो पळयता कितें मोशे क्लाउदिया